तीन कामां. एक फावट दोन इश्ट काम सोदूंक शारांत गेले. शारांत एका फटकिऱ्या पसरकारा कडेन तांकां काम मेळ्ळें. पसरकारान दोगूय इश्टांक आपल्या कडेन कामार दवरलें आनी पुराय वर्स सोंपल्या उपरांत दोगूय जाणांक 12 भांगाराच्यो नाणी दिवपाचें उतर दिलें. आनी तशेंच एक अट दवरली. ह्या अटी प्रमाण दोगूय इश्टां मदीं जर कोणूय दिल्लें काम करपाक शकलो ना जाल्यार असल्या दर एका चुकी फाटल्यान ताच्या पगारांतल्यान आपूण 4 भांगाराच्यो नाणी उणी करतलो अशें पसरकारान सांगलें. दोगूय इश्टान पसरकाराची अट मान्य केली आनी वर्सभर खूब मन लावन काम केलें. वर्साच्या निमाण्या दिसा दोगूय इश्ट आपल्यो 12 भांगाराच्यो नाणी घेवपाक म्हूण पसरकारा कडेन गेले. पूण जेन्ना ते दोगूय आपल्यो भांगाराच्यो नाणी मागूंक आयले तेन्ना पसरकारान तांकां सांगलें, वर्स पुराय जावपाक आजून एक दीस सोंपचो आसा आनी आयच्या आयज म्हाका तुमच्या कडल्यान 3 कामां करून घेवपाचीं आसात. पयलें काम म्हळ्यार हें एक व्हड तोप आसा. हें व्हड तोप ह्या ल्हान तोपांत घालून दाखयात. दुसरें काम म्हळ्यार पसऱ्या भितर आशिल्लें ओलें भात भायर काडिनासतना सुकयन दाखयात. आनी तिसरें काम म्हळ्यार म्हज्या तकलेचें वजन कितलें आसतलें तें अचूक सांगात. दोगूय इश्टान म्हळें, ही तिनी कामां करप अशक्य आसात. तेन्ना पसरकारान दोगूय इश्टाक म्हळें, ही 3 कामां तुमी करपाक शकलीं नात हाका लागून हांव प्रत्येक कामा फाटल्यान 4 अश्यो 12 भांगाराच्यो नाणी तुमच्या दोगांयच्या पगारांतल्यान उणी करता. आनी म्हज्या अटी प्रमाण तुमकां आतां कांयच मेळचें ना. फटकिऱ्या पसरकारान आपणाक फटयलो हें दोनी इश्टांक कळ्ळें आनी दुखेस्त जावन ते शार सोडून वचपाक भायर सरले. तांची निर्शेल्लीं तोंडां पळोवन शेजारांत रावपी एका पंडितान तांची काणी आयकून घेतली आनी तांकां कांय सुचोवण्यो केल्यो आनी परते तांकां पसरकारा कडेन वचपाक सांगलें. आतां पंडितान सांगिल्ल्या प्रमाण दोनी इश्ट पसरकाऱ्या कडेन आयले आनी तांणी पसरकाराक सांगलें, पात्रांव, वर्स सोंपपाक अजून अर्दो दीस बाकी आसा आनी वर्स सोंपच्या आदीं आमी तुमी सांगिल्लीं 3 कामां करून दाखयतलीं. अशें म्हणत दोनी इश्ट पयलें काम करपाक फुडें सरले. पयलें काम म्हळ्यार एका ल्हान तोपांत एक व्हडलें तोप घालून दाखोवप. आतां दोनी इश्ट थंय आशिल्लें एक व्हड तोप घेतात आनी ताका चेपोवन तें एका ल्हान तोपांत घालून दाखयतात. पयलें काम जालें. आतां दुसरें काम. पसऱ्या भितर आशिल्लें ओलें भात दोनी इश्ट पसऱ्या भितर जमनीर पातळायतात. हें पळयना फुडें पसरकार म्हणटा, आरे, हें भात हांगा कशें सुकतलें? ताका वत आनी वारें लागपाक जाय. तूं पळयत राव अशें म्हणत दोनी इश्ट पसऱ्याच्यो वणट्यो आनी छप्पर मोडून उडयतात. आतां तिसरें काम करपाक दोनी इश्ट एक तलवार घेवन पसरकारा मुखार उबे रावतात आनी म्हणटात, पात्रांव, तुमच्या तकलेचें वजन करपा खातीर आमकां तुमची तकली धडासावन वेगळी करची पडटली. आतां पसरकाराक कळ्ळें की आपल्या फटकिऱ्यापणाक लागून आपूण स्वताच फसलो आनी ताणें दोगांय इश्टांक तांच्यो 12 भांगाराच्यो नाणी दिले. इश्टांनो, केन्नाच फटिंगपणां करचीं न्हय. फटिंगपण हें आपल्याच आंगार येता. थँक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल.